माझे नाव गंगाराम लांबो। हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर इन समग्र शिक्षा। आयच्या टिचर डेच्या निमित्तान सगळ्या माझ्या गोंयभरच्या टिचर्सांक तशेंच सगळ्या टिचर्सांक हार्दिक शुभेच्छा। तशेंच माझे इतर सहकारी तांकां आयच्या टिचर डेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। आयज आमी मुद्दम परत एकदा आमी सीएमाक मेळपाक आयिल्ले आयज की आमचे जे गेल्ल्या 3 वर्सां आमी जे इश्यूज आमचे जे पेंडींग आसा ते पेंडींग इश्यूज आमी सांगपाक आयिल्ले। आयज पर्यंत ते कांय जावना, तेजे खातीर आमी आयिल्ले। गोवा समग्रान जवळ जवळ 54 टिचर्स आमी फिजिकल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी वर्क एज्युकेशन अशे लास्ट 12 ते 11 वर्सां शिकयतात। आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा, आमचे कडेन एक्सपिरियन्स आसा। आमी गोंयच्या सगळ्या मिडल हायस्कुलांनी आनी मोस्टली चडशा हायस्कुलांनी शिकयतात। 2017 जेन्ना आमी मनोहरभाई पर्रीकाराक मेळ्ळे आनी ताका सांगलें की आमकां 15,000 हो पगार मेळटा म्हयन्याक आनी तो पगार आमकां पावना, आतां म्हारगाय पावल्या खंय अशें म्हणून सांगलें। तेन्ना तेणी एक एश्युरन्स दिल्लें आमकां की हेज्या फुडें आमी आपूण जें आसा हितून लक्ष घालतलो आनी तुमचें कितें तरी बरें करतलो अशें म्हणून। तशेंच जुलय 2017 मनोहरभाई पर्रीकारान एसेंब्लीन म्हणजे गोंय एसेंब्लीन सांगलें की आपूण एक पॉलिसी तयार करतलो आनी त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत जांकां 5 वर्सां जालां तांकां आपूण ऑब्जर्व करून घेतलो, तांकां एकोमोडेट करतलो। पूण आयज पर्यंत तें तशें कांय जाल्लें ना। 5 वर्सां जावन आमकां आयज 10 वर्सां जालीं, 11 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं, कांयच जाता अशें दिसना। तेच्या नंतर ह्या आतांचे जे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तेंच्या कडेन बी आमी मेळ्ळे, तेणी सांगलें। पूण तेणी अकस्मात पोरू आमकां जुनान 22,000 16,000 15,000 वयल्यान 22,000 म्हणून एनावन्स केलें। आयज एक वर्स गेलें, परत हालींच्या ह्या जुनान तेणी परत 25,000 म्हणून एनावन्स केलें। बट आयज पर्यंत कांयच मेळना। 25,000 आनी 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट न्हू, आयज पर्यंत कांयच जावना। तोच आमी एक सीएमाक आयज मुद्दम सांखळी रवींद्र भवनाक हे विचारपाक आयिल्ले की आमकां केन्ना मेळटलें, हे जे तुमी सांगलां एनावन्स केलां ते केन्ना मेळटलें हे विचारपा खातीर स्पेशल आमी आयज रवींद्र भवनान आयिल्ले। आयज टिचर म्हणल्यार टिचर हो टिचर आसता, जावं तो कॉन्ट्रॅक्ट आसूं जावं तो रेगुलर आसूं। सगळ्यो निड्स आसता ताका, जश्यो रेगुलर टिचराक आसा तश्योच कॉन्ट्रॅक्ट टिचराक रेगुलर निड्स आसता। ते 15,000 कशें जातलें फुलफील? तेची भुरगीं आसता, संवसार आहा, ताका फॅमिली आहा, ताका आवय बापूय आहा। 15,000 आयच्या म्हारगायेन हें जावप शक्य ना। हें आमी वारंवार ह्या सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलां। दुसरें म्हणजे सरकार म्हणटा की आयज 10,000च्या वयर पोस्ट आमी जे आसा ते भरतले म्हूण। तुमी भरपाकूच जाय, गोंयच्या सगळ्या तरणाट्याक जे गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय। पण त्याच्या बरोबर आमचें कितें? आमी आयज फॅमिली आहा, ताका आवय बापूय आहा। 15,000 आयच्या म्हारगायेन हें जावप शक्य ना। हें आमी वारंवार ह्या सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलां। दुसरें म्हणजे सरकार म्हणटा की आयज 10,000च्या वयर पोस्ट आमी जे आसा ते भरतले म्हूण। तुमी भरपाकूच जाय, गोंयच्या सगळ्या तरणाट्याक जे गोंयच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय। पण त्याच्या बरोबर आमचें कितें? आमी आयज 10 वर्सां 15 वर्सां ह्याच आशेर जगतले की केन्ना तरी सरकार आमकां ऑब्जर्व करून घेतलो। ह्या आशेर जगतले, तेंचें कितें? सरकारान आमचेर विचार करचो। अशेंच बाकीच्या स्टेटीन जे सिमिलर स्कीम आसा त्या स्टेट लायक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड काश्मीर, पंजाब जावं ते आसाम, हरियाणा हांच्यान सिमिलर स्किमीच्या अंडर काम करपी टिचर्सांक आपणाच्या पॉलिसी करून ऑब्जर्व करून घेतले ज्या सिनियरिटी प्रमाणे। तशेंच जांकां सिनियरिटी म्हणजे जांकां वर्सां जावना तांकां स्केल लायला। सो तशें आमच्या गोंय सरकारान कित्याक करचें न्ही? गोंय सरकारान हें करचें अशें म्हणून आमी परत एकदां सांगता तांकां, आमच्या सीएमाक। तशेंच अनेक वर्सां जी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर काम करून एक्सपिरियन्स आसा, आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा, पूण हें जायना। सीएमाक आमची मागणी आसा सीएमा कडेन की ह्या म्हणजे टिचर डेच्या निमित्तान म्हाजी मॅसेज आसा सगळ्या म्हणजे गोंयभर गोंयकारांक, तशेंच गोंयच्या सरकाराक, तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याक की टिचर्स हे आमकां परत अशे फावटी म्हणजे खंय मेळप अशे फावटी मारपाक लावच्यो न्ही। आमचे येत्या एकाडेमीक इयर्सान जे आतां इश्यूज पेंडींग आसात ते आतां सॉल्व करचे आनी आतां सरकारा कडेन टायम आसा। सरकारान 2 म्हयने 4 म्हयने इलेक्शनाचे आसा, तेज्या पयलीं सरकारान आमचेर विचार करचो। इलेक्शनाक जेन्ना तुमी वयतले तेज्या पयलीं आमचो जो इश्यू आहा तो जर आमचो सॉर्ट केलो जाल्यार आमी तुमच्या फाटीर म्हणजे तुमच्या फाटल्यान ठामपणे रावपाक तयार आसा अशें इतलें मागता। आनी म्हाका आशा आसा की माननीय मुख्यमंत्री जो एक बारीक समाजांतल्यान वयर येयल्लो मुख्यमंत्री, ताका बारीक मनशाच्यो चड म्हणजे परिस्थिती कितें आसता
डिफिकल्टीज कितें आसता ते बारीक मनशाचे चड ह्या मुख्यमंत्र्याक चड बरें खबर आसा. ह्या मुख्यमंत्र्यान आमकां येणाऱ्या टिचर डेचे पयलीं हे आमकां कितें तरी बरें आमचें करचें, आमकां ऑब्जर्व करचें, जणू करून आसा त्या हायस्कुलान रेगुलरायज करचें किंवा ज्या हायस्कुलान वेकंट पोस्ट आसा थंय आमकां अपॉयंट करचें आनी आमची जी आसा ती मागणी जी आसा ही मान्य करची अशें इतलें मागता. देव बरें करूं. On behalf of all part-time instructors and गोवा समग्र शिक्षा आणि आयच्या दिसा टिचर्स डे ह्या निमित्तान 5 सप्टेंबर श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन त्याच्या नावान आयज आमी सेलेब्रेट करतात. बट द थिंग इज दॅट हांव तुमकां एक कोट शेअर करपाक सोदता डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो. तो म्हणटा teachers should be the minds of the country, which means teachers should be given first priority. Minds म्हणजे आमची तकली, आमची समज, सूझबूझ, नॉलेज. टिचरांक जी नॉलेज आसता पळय ते आनी कोणाक नासता बाकीच्यान आसता. बट टिचर्स आर द स्पेशल पर्सन. टिचर आमी भुरग्यांक घडयतात, भुरग्यांक आमी बरे संस्कार दितात. भुरग्यांक घडयले की तो अशी बाकीच्यांची भुरगीं अशी फॅमिलींतली अशी घडली की बाकीचो समाजूय सुदारता. समाज सुदारलो की कंट्री सुदारता. सो दीस इज द इन शॉर्ट सांगपाचें म्हटल्यार दीस इज वॉट आय अंडरस्टँड. बट थिंग इज दॅट टुडे जशी बाकीचे टिचर्स सगळ्यांक तांकां विशय दिल्ले असतात, तर नाना प्रकारचे टिचर्स असतात तांकां विशय दिल्ले असतात, तांकां अपॉयंट केल्ले असतात त्या तरेन. ओके, एकाडेमीक टिचर्स आनी नॉन एकाडेमीक टिचर्स. नॉन एकाडेमीक टिचर्स आसा ते स्कील हितूंतले येतात. जशे आमी आसात आर्ट टिचर्स आसा, फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स आसा, वर्क एक्सपिरियन्स टिचर्स आसा. ओके, बट हांगा आतां गेली 10 वर्सां 2011 साला पासून आमी सर्व शिक्षा अभियानान हांगा जॉयन जाल्ले. तो पर्यंत आनी 3-4 वर्सांनी आनी अनेक रिक्रुटमेंट जाल्ले आसा ह्या फिल्डान. पण जे पळय आमकां एक आशा आशिल्ली पळय रेगुलरायजेशन जावपाचें, ते अशें कांय आमकां कांय आशा दिसली ना. प्रत्येकाक आशा आसा, अजुनूय होप्स आसा, सरकाराचेर आमी अजुनूय विश्वास दवरता. बट ती फक्त एक आश्वासनां कशी दिसता. जशी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, एक जर ओनर आसा तेजे कडेन जर 2 गाडयो आसा, एक तरी एक स्वताची गाडी आनी एक भाड्याची तरी गाडी. ती आतां स्वताची जी गाडी आसा तो जर बरें मेंटेनन्स करता, सर्वीस करता आनी दुसरी जी भाड्याची करता तेजें कांय हें काम कांय करत ना, जाल्यार ते चलतली कशी. सो सिमिलरली जशें एक रेगुलर टिचर आहा आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स कशे आसा. ओके, आमकां कांय हेंच ना, फॅसिलिटीच ना. बाकीच्या सगळ्या टिचरांक फॅसिलिटी दिल्ली आसा, सगळें हें दिल्लें आसा, जाल्यार आमी कमी कित्याक लेखपाक जाय, हो आमचो सगळ्यांचो प्रश्न आसा. देर हॅज टू बी इक्वल रायट, इक्वल पे, इक्वल जस्टीस जावपाक जाय.